तरी लिफ्ट मेळ्ळ्या पुरो नाल्यार घरा वचपाक लेट जातली. अरे अरे घरा वचपाक लेट जाता. लेट जाता वर्स सोंपता मरे. अरे सारकें तुजें स्टुडंटाचेर नेवो प्रोग्राम लागता जाल्यार पळयता. कितें उलयता यो बस 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 कशें जाता तुका हांव सोडटा मरे बरोबर. चलया चलया. हय 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 चलता थंय. हय थंय प्रोग्राम चलता रे. सदाशिव मानाया कडल्यान सारकें काम करून घे. हांव फुडें वता तुका च्या करून दवरता. बरें गो. आवय गे पुरो जालें बाई मातशें बसता. आवय अरे रा 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 अमृते अमृते पळया. अमृत्या कशें आहाय गो? आसा बरें. हांगा कितें करताय गो? अरे दोतू अप्पा अज्ञात वसान गेल्लो न्ही तो आयज येवपाचो आसा. तेणें म्हाका सांगलां आयज हांगा मेळुया म्हणून. बरें आहा. तशें जाल्यार बरें जालें. आतां आमकां रावचेंच पडलें. अरे पूण तुमी गडबडीन खंय वताले रे? राव हो तो पळय येता तो दत्तू आप्पा असो दिसता. तुमकां कितें दुबाव आसा? आनी म्हाकाय तो दत्तू आप्पाच कसो दिसता. हय रे दत्तू आप्पाच रे तो. तुम्ही सगळे हांगा एकठांय मेळ्ळे ते एक बाबा बरें जालें. कितें पळत शिरावल्या? दोतू आप्पा खाड बी काडून बरो निव्वळ जाला मरे. अरे तुजो तो धवो शर्ट आणि पुडयो पण तुका वळखलो मरे. आनी ताजेर ते धोळे खाड ते सुळसुळीत केला आनी ताजेर वकलां घातल्या. म्हाकाय दुबाव सो की दत्तू आप्पा काय कोण काय म्हणून. अरे श्याम कितें आसा मरे आतां पोन्ने वर्स सोंपता. पोन्न्या वर्साक आमी निरोप दिवंक जाय. गूड बाय म्हणपाक जाय. आनी नवें वर्स पळय येता ताका आमी मरे येवकार दिवंक जाय. वेलकम म्हणपाक जाय. कितें नवीन एक्टिविटीज आसा हय त्या खातीर हांव नव्या वर्साच्या तयारेन सारको सुळसुळीत आयला. कळ्ळें तुमकां? आतां हे नवें वर्स येता पोन्नें वर्स सोंपता त्या निमतान मरे सगळ्या चॅनलांचेर तरेतरेचे कार्यक्रम दाखयतले. अरे हांवूय घरा वचपाक सोदतालो. स्टुडंटाचेर कितें प्रोग्राम आसा जाल्यार पळोवपाक सोदतालो. आनी वयता वयता अमृतें दिसलें आनी तूं येवपाक आसा म्हणून कळ्ळें म्हणून आमी रावले. हय पूण गोयना एक मात खरें आं प्रुडंटाचेर मरे दर दिसा आमच्या भाशेन 2 नवे कार्यक्रम पळोवंक मेळटा आमकां. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट. अरे वो रुपेश सामंत गेले वर्सभर काउंटर पॉयंट प्रोग्राम करता. त्याचे उलोवप थंड पूण फुडल्याक प्रश्न विचारून सोंपयन उडयता. अरे ताका पत्रकारिता कितें पळय ती खबर आसा म्हणून ताचे प्रश्न सारके मरे खोचक आसता. टू द पॉयंट. कळ्ळें तुका? पूण काल राती हांवें आयकलां की 50वा एपिसोड जालो खंय ताचो तो आतां खंय तो थोडे दीस मातसो रेस्ट घेवंक. अशा This is the 50th edition of Counterpoint, your own interview series that we started almost a year back. This is the end of the first season of Counterpoint, your own interview series that you have been watching on Prudent every Monday at 7:30 and 9:30 p.m. Keep watching Prudent. Prakash Kamath, Panaji. Great interview by Rupesh. Journalists should be like Rupesh. Questions were very well framed. Viewers got to know the much talked about issue and report politically motivated. म्हाका जाल्यार अंतरिक्ष आप आप एंड अवे हो कार्यक्रम खूब आवडटालो. मागीर तेजे कितें जालें तर? आतां हांवें आयकलां 75 एपिसोड करून तो कितें रेस्ट घेवपाचो आसा म्हणून. अरे तो एस्ट्रोनॉमी म्हणजे मरे खरो कडक विशय. कळ्ळें? पूण तो जो भितर तो आसा पळय मेन काम करपी सतीश नायक ताका मरे खूब आवड ती अंतरिक्षाची एस्ट्रोनॉमीची आनी त्या खातीर ताजे कडेन खूब गिन्यान आसा. आवड आशिल्ल्यान चड गिन्यान आसा. आमचो 75वा एपिसोड आतां काबार करपाचो वेळ आयलो.
अंतरिक्ष अप अप एंड अवे आणि प्रुडंट मिडिया हाच्या माध्यमांतल्यान हांव 75 वेळा तुमचे पर्यंत पावलो. ही 2 वर्सां जालीं हांव सतत तुमचे कडेन परत परत येत आसा. हो एक प्रोग्राम करपाक असो उद्देश नाशिल्लो, पण एक विज्ञान आनी एक एज्युकेशन, एक नॉलेज थोडी शेअर करची आनी भुरग्यांनी हाचो फायदो घेवचो. भुरग्यांनीच न्ही, सगळ्यांनी. हो ब्रह्मांड आमचो आसा, सगळ्यांचो आसा. हाचे बद्दल थोडीशी माहिती तुमकां दिवप होच एक हो उद्देश आशिल्लो. आनी हे 2 वर्सांनी हांव गोंयभर जे खंय खंय गेलो थंय हाचो प्रोग्रामाचो बरो फायदो जाला अशें म्हाका कळून खूब आनंद जालो. जे कडेन हांव वतालो सगळ्यांनी म्हाका सांगलें की अंतरिक्ष अप अप एंड अवे हे प्रोग्रामांतल्यान कितें तरी नवें शिकूंक मेळ्ळें. गोवा चॅनलांचेर फर्स्ट टायम एक कितें तरी वेगळें पळोवपाक मेळ्ळें. एक शिक्षण अशें एक फक्त प्रोग्राम न्ही, अशें आमकां हाचो फायदो जालो. सगळ्यांनी खूब प्रेम दिलें, खूब आशिर्वाद दिले. सगळ्यांक हांव जिवाच्यान देव बरें करूं म्हणटा. Santoshi Kalangutkar, Panaji. Normally, astronomy is a tough subject to teach, but in the ease with which the young students respond to it and wholeheartedly participated in the latest episode is simply impressive. This is one of the best programs on our local channels and has a lot of purpose, content, and sensibility as compared to most other part-time features. I always tell my students to watch and learn from this program. Congratulations for conceptualizing such a unique program. Best wishes, Santoshi Kalangutkar, Headmistress, Bal Bhavan. Rudra, Mapsa. Beautiful. I like the way topics are explained. Awesome work. आणि मदींच मरे दोत्तू आप्पा एक तरणाटो वेगवेगळी हस्तकला करून दाखयतालो आनी धाकट्या धाकट्या भुरग्यांक मरे प्रश्न विचारून तांकां इनामां दितालो. आगो खरें म्हणजे मगो त्या भुरग्याची तोखणाय करूंक जाय. ताणें तो कार्यक्रम इतले बरे रितीन करून दाखयलो. ताका स्वता भितर हस्तकला करपाचें चड गिन्यान नाशिल्लें, पूण ताणें मेहनत केली आनी त्या कार्यक्रमाक एके तरेची उंची हाडून दिली. 25 एपिसोड केले ताणें. 4च करपाचो आशिल्लो, कळ्ळें. आतां तो वेगळे तरेन करूंक सोदता. There are a lot of people whom I would like to thank. जशें हांवें म्हटलें, प्रुडंटान हो चिंतलेलो की 5 विकाचो एपिसोड, 5 एपिसोडाचो प्रोग्राम आसतलो, बट इट वेंट ऑन टू बिकम 25 एपिसोड, अ विकली प्रोग्राम. थँक्यू, बीग थँक्यू फॉर यू माय व्ह्युवर्स. ल्हान भुरगे, व्हडले भुरगे, तांची पेरंट्स जे आमकां ऑलवेज फीडबॅक दिता आनी तांकां हो प्रोग्राम खरोखरोच आवडलो आनी त्या खातीर हो 25 एपिसोड मेरेन पावलो. सो तुमकां पयलीं म्हळ्यार बीग थँक्यू. आय वूड लायक टू थँक माय फॅमिली, बिकॉज क्रिएटीव टीम जेन्ना म्हणटा तेन्ना हांव म्हाका जर म्हज्या खरें ह्या क्रिएटीव फाटल्यान जर कोणाक विश करूंक ना जाल्यार आय थिंक दीस 25 एपिसोडाची म्हजी जर्नी इनकम्प्लीट आसतली. अगेन दॅट्स माय सिस्टर, जेणे म्हाका हे सगळे इंट्रस्टींग फॅक्ट्स शिकयले, इंट्रस्टींग क्राफ्ट आयटम म्हाका शिकयले आनी आदले रातीक आमी प्रॅक्टीस करून हांव तुमच्या मुखार घेवन येवपाक पावलो. सो इफ आय डोंट थँक हर, आय थिंक जर्नी वूड बी इनकम्प्लीट. Disha Bugde, Asnoda. Your work is really worth appreciating. I am a regular viewer of your show. I would like to suggest, why don't you show some origami craft, such as origami vase, 3D origami. दोत्तू आप्पा, तूं पळय आमकां गिन्यान दितालो न्हू, तसो एक जाणटेलो टीव्हीर आमकां गिन्यान दितालो. न्हिदयल्ल्यांक जागे करतालो, जायात जागे म्हणटालो. अरे तो अरविंद बाब, ताजें गिन्यान कितलें, शिक्षण कितलें, अनुभव कितलो. तो मरे कोण पळय समाजान कितें बरें करूंक जाय त्या विशीं जागृताय करतालो, लोकांक जागे करपाचो यत्न करतालो. पूण ताणें पळयलें 50 एपिसोड केले, लोक कांय समजून घेनात, लोकांक कांयच इंट्रस्ट ना, पूण ताणें मरे तो कार्यक्रम बंद केलो. जायात जागे, जायात जागे. इस्कॉलांनी भुरग्यांक कोंकणी उलोवपाची संवय करूंक जाय. म्हणजे लेक्चरां दिवन तांकां क्लासी करपा जाय. तुमी कोंकणी कशी उलोवची हाजेर क्लासी धरपा जाय. कोंकणी कांय मरपाक पावना, मराठी बी मरपाक पावना. हें म्हणटा महाराष्ट्रीयन लोकांनी मराठी वाचोवपाची, गोंयकारांनी मराठी वाचोवपाची गरज ना. आतां मराठीकय वाचोवपाची गरज ना आनी कोंकणीकय वाचोवपाची गरज ना. सगल्यांक देव बरें करूं. आयज आमी जायात जागेचे 52 प्रोग्राम सोंपयले, 52 एपिसोड्स. श्याम, तुका मरे हांवें खूबदां पळयलां. दोत्तू आप्पा नासतना तूं दोत्तू आप्पागेर वचून टीव्ही पळयतालो आनी तो प्रुडंटाचेर फॅशनीचो प्रोग्राम लागता पळय ते पळोवन तेतूंतले चेडवांक पळोवन बरो मुरगुट्टालो मरे तूं. आतां म्हाजें वय तें पळोवपाचें आनी तांच्यांनी तो बंद केलो मरे.
Today in Fashionista, we will see the lifestyle of Dangars. And to know the lifestyle of Dangars, we are here at Kole in Shigaon. There are about 16,000 and more Dangars in Goa spread across Sange, Kurchere, Kepe, Pedne, Ponda and elsewhere. सध्या मरे आमकां जायते जाण विचारीत आहात की तो माणका मोतयां प्रोग्राम कित्याक बंद केलो काय म्हणून. माणका मोतया म्हणल्यार माणका मोतया तो मरे तियात्राचे पयलीं इंटरव्यू घेतालो मागीर तियात्रांतले ताणें मरे थोडो भागूय दाखोवपाक सुरवात केली. बरो कार्यक्रम आशिल्लो तो. कित्याक मरे 200 वयर एपिसोड जाले म्हणटकूच तो तियात्रान पळय तो कार्यक्रम करी ताका दिसलें की आपूण थोडे दीस रेस्ट घेवया आनी मागीर कितें तरी बदल करून पळोवया. खूब जालें की वाजूं येता मनशाक न्हू. आमच्या पालकाचेर जायती क्रांती जायत वता, रिव्होल्युशन जायत वता आनी हातूंत आयज एक वेगळे पद्दतीन आमच्या विल्मा पाशेकोन हाणें रिव्होल्युशन करून हाडलां. तें म्हटल्यार बायलांचो तियात्र ताणें लोकांचेर सादर करून लोकांची काळजां आनी मनां जिखून घेतल्यात. Placido Fernandez, Dubai. What happened to dear Tiotin, the best Konkani TV presenter ever seen? Praise to God to bring him back with the program. God bless. Philip dies, missing Tiotin's Manka Motia program very badly. May God heal him soon. दोत्तू अप्पा हो गोयना मरे बेटोच फुगूंक ना. तो प्रुडंटाचेर बायटीट म्हणून प्रोग्राम दाखयता न्हू जेवणां करपाचो. तसली जेवणां मरे हो आपल्या बायलेक करून आपल्याक वाडूंक लायता आनी बरो फुगला. अरे हय तरेची जेवणां दाखयताले करून. अविनाश कशे तरी आमचे बायटिटाचे 52 एपिसोड जाले अँड जर्नी ऑफ बायटिट कम्स टू एन एंड. केन्ना वर्स सोंपलें हें कळोंक सुद्दां ना. खरेंच ह्या फूल वर्स अशी धमाल, इतले फूड जॉयंट, तरेचे जेवण. आनी तुका याद आहा पण आमी हांगाच बसून डिस्कस केल्ले की कुकरी शो तयार करतो मागीर आमी वरचे ऑन एअर शो. पूण दत्तू आप्पा तूं कितें सांगा, लोकशाय हाय हाय ह्या कार्यक्रमाची आयज पासून लोक याद काडटा. अरे तेणी 50 एपिसोड केले मरे. आतां तांकां दिसलें आसतलें थोडो रेस्ट घेवचो हो. लोकशाय आमच्या देशान जर मरे प्रत्येक मनीस दिसाक फक्त 5 वरां काम करीत रे जाल्यार खूब जाली. सगळे जाग्यार पडटले. अरे पूण कोणाक वानसाच ना रे, वानसाच ना. दोत्तू अप्पा ती भाजपाची कोण तरी व्हडली फुडारी गोंयांत आयिल्ली न्ही, तिने लोकसभेच्या वेंचणुके विशीं कितें तरी सांगलां खंय. ती टीव्हीन येताली ती स्मृती इराणी. अरे सरपंच बाब म्हाका एक सांग, तुमच्या ग्रामपंचायतीन पेपर बी येणार रे? येता. मागीर ते कितें काडून गुठल्याक मारता काय ते पुणे करपाक वापरतात रे? हा अरे केन्ना तरी वाचात रे, पेपर वाचात, जनरल नॉलेज वाडयात. तिचें नांव मरे आरती मेहता, गोंयची निरीक्षक ती. Stephen Fernandez, Muscat, Oman. When starting this program, we are missing it. Start soon. Goans are waiting for you. We have too many issues to start our program. God bless you and Prudent Media. Dhyanesh Govekar, Nachinola. Good ideas are coming from your program.